शुक्रार 25 ऑक्टोबर. मुखेलवड पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. नियाळाक आधार. आयची दोनूय वाचपां आमच्या चलत्या जिविताचेर नदर मारूंक लायतात आनी आमच्या जिवितान सुदारणां करूंक आदाराची जावं येता. आमकां पावस तशी गरमी पारकूंक येता जाल्यार आमच्या जिवितान येतल्या वादळ तुफानाचेर मुणगे आडकोळी आनी कश्टांचेर जोयत व्हरूंक आमी आयती आसूंक जाय. आयज गोंय आमचें वातावरण इतलें पारकूंक सोंपें न्हय. पावस पारकिता तेन्ना तितलो झडना, पूण पारकिनात तेन्ना अदीक नेटान झडटा. आयज पावसाचो काळ सगळोच बदलला. एक पावट तसोच तो उरूंक ना. कित्याक डिसेंबरान मार्चाक पासून झडटा त्या पासत आमी सगळ्या वेळार तयार आनी शिडूक आसूंक जाय. एफेसकारान सांगलां तशें आमी आमच्या जिवितांत सदांच खालतीक दुलोप सोंसणीक जावंक देवाच्या उतराक आनी खोशेक आमी तयार आसूंक जाय. भाग्यवंत पावलो भावार्थ्यांक असोच शिडकायता आनी हे वरवीं शांती आनी एकवटान जिवंक उलो मारता. असलें माणसुगेचें जिवीत जिवंक जायतें अवघड, पूण आमच्या जिविताचो एकलोच सोमीर वचनार तरेकवार वर्गांनी तो वावुरता. आनी हे भाशेन देव बाब सगळे उद्देशीं आपलें काम करीत आसा म्हूण आस्वासन दिता. मागण्यांतल्यान तीर एका देवाक एकवटून रावूंक आमचें आनी हेरांचें जिवीत अर्थभरीत करूंक वावरुया. असलींच मनशां देवाक सोदीत आसतलीं आनी जाकोबाच्या देवाचें मूख पळोवंक आशेतलीं. म्हजो थाराव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हज्या शेजाऱ्या थंय एकवटान आनी शांतीन जियेतलीं.